म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कितें म्हणून समजलेलें आसा? शुभ वर्तमानान तरी आमी हें पळयता की दोनी कामगारांक आपल्या मोळ्यांत हाडटा आनी तो खूब पाटी तेंट्यार वचोन जे बेकार आसात तांकां तो घेवन येता आनी तांकां कामाक लायता. पयल्या कोणी ताणें कबलाट केल्ली ₹3 ते भशेन तांकां सांगलेलें. आतां सगळ्याक ताणें म्हणजे एकेच भाशेन तांकां वागयलें. सगळ्यांक ताणें तेंच दिलें, 3 एकूच दिनार कितें म्हणटा पळय तो. आतां पयले आयिल्ले तर ताणें खूब वावर केलो, निमाणे आयिल्ले ताणें तितलो वावर करूंक ना. म्हणटत ते कितें म्हणटात, आमी आख्खो दीस वावर केला आनी थोडोच केला. हे भशेन आमचेय मदें घडटा. देवान आमकां प्रत्येकाक तें देणें दिलेलें आसा. त्या देण्या प्रमाणे आमचो वावर आमी करूंक जाय. पूण कसो करूंक जाय? देवा सोबेन तो करूंक जाय. आनी देव आमचे सोबेन तो कोत्ता म्हणून आमकां मागीर तुळना करपाची गरज नासतली. आतां आमच्या तर आंगांत पळयशात जाल्यार सगळे कांय सांदे त्या प्रमाणे आमी वापरिना. थोडे सगळोच वापरता आमी, बाकीचे ते भाशेन वापरिनात. म्हणत आमचे कुडींत अशें हें करूंक जाता, गुणगुणूंक जाता. म्हाजो तितलो करूंक ना, ताचो केलेलो आसा, म्हाका तरी कितें सुबेज जाय अशें म्हणटा आमची कूड ना. तर हेंच मनांत धरून आमी आमचे मदें तेंच पळोवंक जाय. थोड्या जाणांक ती कृपा दिल्ली आसा. थोड्या जाणां ल्हानूच आसतना खूब शिंकतात आनी बरीं आसात, तांकां खूब वावर करचो पडटा. बाकीचीं भोंवतात, तीं कोत्तात, आमकां केन्नाय राग येता तांचो. ही बेश्टीच भोंवतात आनी बेश्टीच खातात म्हणून जेवतात पियेतात. पूण देव जाणो कशे भशेन तांकांय ओडून घेवंक जाय आनी केन्ना ओडून घेवंक जाय तें देवाचेर सोंपोवया. आमी कित्याक देव जावया? आमी जें आमकां दिलेलें आसा तें आमी देवा सोबें करूंक जाय. आमी तर आमचें सोबें करीत जाल्यार तुळना करूंक लागतले. आमचें सोबें तें करूंक फावना. देवा सोबें करूंक जाय. जो वावर आतां आमी सगळीं जाणां कोत्ता, देवा सोबें केलें की ना, मागीर देव आमकां दादोसकाय दिता आनी आमची प्रगती अदीक आनी अदीक जावंक लागता. आतां आमची तर प्रगती खूब जाल्ली आसा आनी दुसऱ्याची जावंक ना. आमी परतून तुळना करूंक फावना, कित्याक देवान हें देणें म्हाका दिलेलें आसा आनी हें हांव सगळें पासत कोत्ता. म्हणटच आमचो मनोभव सगळोच बदलता. ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आतां रोज लिमाची तिचे घोराब्यान सगळीं जाणां आसलेलीं, पूण ती खूब पिराचीत कोत्ताली आनी तिका देवान एक देणें दिल्लें तें शिवपाचें. ती शिवपाक एकदम बरी आसलेली आनी ती कितें शिवताली ती सगळ्या जाणांक आवडटालें. हाका लागून तिका घरा धरलेली. तिका माद्रू जावंक जाय आसलेली, पूण तिणें माद्रू जावपाक व्हडले माद्रू भाशेन न्हय, सादी एक जावन 3ऱ्या पावंड्यार ती आसलेली. म्हणजे सादेपणान ती हे भाशेन आपलें जिवीत सारताली. पूण हें सगळें घडच्याक तिणें आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें. घरा आसतना बाकीचीं म्हणल्यार तूं सगळीं जाणां बरे भाशेन आसलेलीं. तिणें आपल्या भावाक सांगलें, फाटल्यान पोरसान एक धाकटलीच खोप उबारया. आनी थोडे विटे घेतले, खोप उबारली. तिचो तिणें एक बाज केली. ते बाजयेन तिणें सगळे फुटलेले नोयांचे कुडके आनी ग्लास फुटलेले तातूंत घातले. दिसभर ती वावुरताली आनी रातची येवन मागणें सदांच कोत्ताली. खूब वरां सांतिस्मू साक्रामेंत अशी सारताली आनी रातची येवन ते बाजेर ती न्हिदताली. हे परी पिराचीत कोत्ताली. सगळीं जाणां तिका हांसतालीं. पूण तिचें जिवीत अदीक आनी अदीक हे परी तिणें जेजूच्या सभें सारलें. आतां ती तुळना करिनासलें, तुमी कोन्ना हांव कोत्ता ना. ती आपलें काम दुसऱ्यां पासत कोत्ताली.
आपले पिराची दुसऱ्या पासत की ती सारकी जियेना तांकां देवान सुटका दिल्या पुरो म्हणून तांची सोडवण केल्या पुरो म्हणून हे भाशेन ती मागताली आनी ताका लागून तिचे सगळें खूब बरेंपण घडटालें. 31 वर्सांची ती मेली आनी मेल्या उपरांत इतल्यो मिलाग्री जावंक लागल्यो की तिका पयली अमेरिकाची सांत म्हणून मानलेली आसा. तिचो जल्म 1586 वर्सां जालेली आनी ती मेली मागीर 1617 वर्सां. म्हणून ल्हान भुरगीच आसतना ती मेलेली आसा. पूण इतल्यो मिलाग्री तिचे सगळें घडलेलें आसा. म्हणटच म्हज्या भयणीन भावनो आमचें जिवीत हे भाशेन जेजूच्या एकवटान सारया. जेजूच तें आमचें सगळें करूं न्ही आनी आमी जें कोत्ता तें जेजू पासत कोत्ता, जेजू सगळें कोत्ता आनी दुसऱ्यांच्या साल्वसा पासून कोत्ता म्हणून हें आमकां अदीक आनी अदीक गमोन येता. हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक आयज आमी थोडो वेळ मागण्यांत सारया. आमचे हात अशें उलटेन दवरया. सगळें आमकां देवूच शिकयता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता आनी जो वावर आमी कोत्ता त्या वावरांतल्यानूच तो आमकां आपली येवजण उगडापी कोत्ता. आनी ती येवजणेंत आमी न्हय ताणेंच तो वावर करून आमी ताका सहकार करीत रावंक जाय. आनी जितलो आमी ते भाशेन कोत्तल्या तेन्ना आमकां दादोसकाय मेळटली, शांती मेळटली, उर्बा आसतली आनी दुसऱ्यां पासत आमी मोगान तांचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून तांचे पासत आमी वावुरतल्या. जेजू हें तुवें आमकां सगळ्यांक शिकयलां. त्या प्रमाणे जिवंक आमकां सगळ्यांक कृपा दी, घोटाय दी आनी बळ दी. सगळी आमची मागणी देसां आतां ह्या मिसांत जेजूक ओपून दिवया बेटवणी वरवीं आनी आमचें जिवीत जेजूच्या सारकें उदीक करून तें तो आमकां दितलो. त्या प्रमाणे जिवंक आमकां मदत मेळटली आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत ताका बेटोवया.